निळकंठ हलर्णकर जो थिवेचो बीजेपीचो एमएलए आसा आणि एक मिनिस्टर आसा. आता आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले विषय सध्या चल्ला आणि ह्या विशयाचेर निळकंठ हलर्णकर लिपोवन रावल्लो आसा. हो लोकांक सध्या मेळना, लोकांकडे वचना, लोकांक आपले तोंड दाखयना. कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, लिपोवन झाडां वाडटा आणि घरा पळटा. आता कालूच त्याचे एक स्टेटमेंट आम्ही पळयले. ते स्टेटमेंट म्हटल्यार दोन गजालींचेर, एक आसा ते जुव्याचो ब्रिज आणि दुसरे आसा ते पिरणाचो रोड वायडनिंग. जेन्ना काल तेका प्रेसान विचारले की जुव्याचो जो ब्रिज आसा ते ब्रिजाचेर तुझे म्हणणें कितें आसा, जाल्यार त्याचो इतलो कॅज्युअल आन्सर आसलो की हो म्हाका दिसना आनी खंयचो तरी आमदार आख्ख्या गोंयांत खंयचोच आमदार तेंच्या पार्टीचो सुद्धा असले कॅज्युअल स्टेटमेंट दितलो म्हणून. तो सांगता की जुव्या वयलो ब्रिज आसा हो फुटब्रिज आणि लोक त्याच्या वयल्यान गाडये व्हरपाक लागले म्हणून तो मोडलो आणि त्याचे रिपेअर वर्क आसा ते चालू आसा, फॅब्रिकेशन काम चालू आसा आणि आता कॉन्क्रीट घालतले आणि तो ब्रिज चालू जातलो म्हणून. हो आता निळकंठ हलर्णकर कोणाक पिशान काडटा? तो मागीर सांगता आम्ही थंयसर 7 कोटीची रिटेनिंग वॉल बांधले, 40 लाखाचो रोड बांधलो आणि हे गजाली तो सांगता. पूण नवीन पूल बांधपाचे, न्यू ब्रिज बांधपाचे तो कसलेच आश्वासन लोकांक दिना. ना तो सांगना की तो नवीन ब्रिज आसा तो प्लॅनिंगेन आसा म्हणून. तो सांगता ओल्ड ब्रिज आसा तो ओल्ड ब्रिज रिपेअर चालू आसा, कॉन्क्रिटायज जातल्यान मागीर तो चालू जातलो म्हणून. ह्या निळकंठाक खबर ना दिसता की फाटीच 15 दीस पयलीं एक फुल टीम येयल्ली. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तलाटी, सरपंच, सेक्रेटरी हे सगळे जाण थंय येवन गेल्ले आणि तेंच्यांनी सांगलेले की हो जो ब्रिज आसा, कलेक्टराचो आनी मामलेदाराचो रिपोर्ट आसा की हो जुव्याचो ब्रिज आसा, हो व्हेहिक्युलर ट्राफिकाक लागून तो फिजिबल ना, तेचेर तो फिट ना, तेच्या वयल्यान गाडयो वचपाक शकना. आणि तेंच्यांनी हेय रेकमेंड केला की नवीन ब्रिज पीडब्ल्यूडीन कामाक घेवचो, नवीन ब्रिज बांदचो. आता हो सांगता की तो फॅब्रिकेशन जाल्या उपरांत तो ब्रिज चालू जातलो म्हणून. चालू कोणाक जातलो? तो फक्त फूट ब्रिज म्हणून जातलो. गेली 10 वर्सां लोक निळकंठाकडे रिक्वेस्ट करीत आसा. ग्रामपंचायतीन रेझोल्युशनां घेतले, ग्रामपंचायतीन ग्रामसभा जाला की आमकां नवीन ब्रिज जावचो. कित्याक ते जुव्याचो आमचो तो वाडो आसा, नादोडच्या गांवांचो वाडो पडटा, त्या वाड्याचेर लोकांक आणि दुसरो वाड ना. तो जुव्या इज अ स्मॉल आयलँड आणि त्या आयलँडार वयतलो जाल्यार दुसरो मार्ग ना. आणि हो जर ब्रिज कॉलॅप्स जालो, कित्याक तेका आतां ऑलमोस्ट 38 इयर्स जाली, तो जर कॉलॅप्स जालो जाल्यार हो गांव आसा तो सामको डिस्कनेक्ट जातलो. आणि ह्या येद्या व्हडल्या विशयाचेर निळकंठ हलर्णकराक जेन्ना गांवांतले लोक मेळपाक वयता तेन्ना तेच्या कडल्यान असलीच उडाणटप्पू उत्तरां मेळटा, असली स्टेटमेंटां मेळटा. सो हे जे सगळे जे लोकांक जे प्रॉब्लेम जाता पळय तुका तरी पडलेले ना. सो तुझे जे कॅज्युअल एटिट्यूड आसा आणि तुजो जो कॅज्युअल आन्सर आसा हो आमकां अजिबात एक्सेप्टेबल ना. लोकांक आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की आमचो हेचेर कंटिन्युअस फॉलोअप चालू आसा. आमी सीएमाची विजीट मागल्या पुलाचेर आणि सीएमा कडेन, बिकॉज तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा, तेणी त्या पुलार येवचो. उलयता ग्रामपंचायतीन उलयता म्हणून म्हाका तो इश्यू त्याच नेटान घेवचो पडटा कित्याक तो म्हाजो गांव. आता तो म्हाका भिवन थंय येना काय लोकांक भिवन येना ते म्हाका तरी खबर ना. पूण तो आमच्या गांवांत येना. तेका लास्ट 3 वर्सां जाली आमी इन्वायट केला की तू यो ग्रामसभेन आमचे डेव्हलपमेंटल वर्क्स तुझे कितें आसा, एमएलए लाड फंड तुजो खंय यूज करता आमकां कळपाक जाय. आमच्या गांवचे खुबशे प्रोजेक्ट आसा ते फुडें व्हरपाक जाय, तितून तुझे कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसतलें हें सांगपाक तो येना. सो आतां आमकां खबर ना ते कित्याक आमच्या फाटल्यान लागला अशें. हे आतां रोड वायडनिंग, प्रोपोज रोड हे प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक गोंयच्या वाठारांत तेंच्यांनी गांवचो वाड्या वयलो धाकट्यांतलो धाकटो रोड 10 मीटर दाखयल्लो आसा. तो फक्त पिरणाच गांव अशें न्हू. पूण आमी एक्सपेक्ट करता की पिरणाच्या आमदारान हेचेर उलोवचें. आयज दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार वचून सीएमाक मेळटा आनी कितें मेळटा, तेंचे बीजेपीचे वचून मेळटात. जाल्यार आमच्या ह्या आमदाराक थिवेच्या एमएलएक मेळपाक कितें जालां? म्हणजे